नमस्कार माझ्या मोगा इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी तुमचे प्रणालीज कुझीन आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। तर आयज हांव घेवन आयला तुमकां एक सामकी सोपी रेसिपी जी तुमी केन्नाय करून खावूं शकता। तर आयज आमी करया टोमॅटो रवा फ्राय। तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून हांवें हांगा 2 मोठे पिकलेले टमाट घेतला। हे हांवें बरे उदकान धुवन घेतल्या आनी तांची अशी कापां करून घेतल्या। ही चडूय पातळ ना आनी चडूय दाट ना, अशी मिडियमूच करून घेवपाक जाय। आता हे आमी काढून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत एका आयदनान हांव हांगा 2 मोठे चमचे मिरसांगेचो पिठो घालून घेता। हांगा जितले तुमकां तिखट आवडटा तितले तुमी मिरसांगेचो पिठो वापरात। तातूंत मागीर 1 ल्हान चमचो घालता हळदीचो पिठो, 1 मोठो चमचो घालया आले लसणाची पेस्ट, तातूंत मागीर 1 ल्हान चमचो घालता कोथमिरीचो पिठो, अर्दो चमचो घालया मीठ, हांगा तुमी तुमच्या चवी पुरती वापरात। मिक्स करून घेवया, अशें बरें मिक्स करून घेता। तातूंत मागीर इल्लें उदक घालून घेता। अशें उदक घालून ताजी एक दाटशीत पेस्ट तयार करून घेवपाक जाय। चडूय पातळ करप ना, दाटूच करून घेवया। आनी ही पळया आमची पेस्ट तयार जाल्ली आसा। आतां ही आमी त्या कापांक लावन घेवया। तर ती तयार केल्ली मसाला पेस्ट आमी त्या कापांक अशी लावन घेवया। ताजे वयल्यान घालून ते एका एका कापांक अशें बरे पैकी सारून घेवपाक जाय। तो मसालो दोनी वटेनी त्या टमाटाच्या कापांक लागपाक जाय। हे पळया अशेच तरेन आमी सगळ्या कापांक तो मसालो बरे पैकी लावन घेवया। आनी हो पळया आमच्या त्या टमाटाच्या कापांक सगळो मसालो असो बरो वेवस्थीत लावन तयार जाल्लो आसा। आतां हो आमी एक 15 ते 20 मिनटां खातीर काडून मॅरिनेट करून घेवया आनी मागीर तांकां बरो दोनी सायडींनी रवो लावन घेवया। तर टमाटाच्या कापांक लावपाक हांवें हांगा बारीक रवो घेतला। आतां तातूंत पाव चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो, मिक्स करून घेवया, अशें बरें मिक्स करून घेता। आनी ते मॅरिनेट केल्या टमाटाच्या कापांक दोनी सायडींनी बरो पैकी रवो लावन घेवया। हे पळया असो बरो वेवस्थीत रवो लावन घेवपाक जाय। आतां तशेंच आमी सगळ्या टमाटाच्या कापांक दोनी सायडींनी बरो वेवस्थीत रवो लावन घेवया। आनी आमचे सगळे टमाटाच्या कापांक असो रवो लावन तयार जाल्लो आसा। आतां हांकां आमी तळपाक घालया। ताजे उपरांत कायल गरम करून घेवया। आनी हांगा हांव पयलीं तेल घालून घेवपाना, कित्याक म्हणल्यार पयलीं तेल घातल्यार कापांचो रवो रोकडो पडटा। ताका लागून कायल तापला तशी आमी ते रवो लायिल्ली कापां एक एक करून वेवस्थीत कायलीर घालून घेवया। बरी फापडून घालपाक जाय। ती अशी घालून जाली म्हणटकच थोड्या वेळान ताजे वयल्यान इल्लेशें तेल घालून घेता। वयल्या वयर अशें तेल घालून घेवपाक जाय। आनी तेल घातलें म्हणटकच रोखडेंच परतुपाक जायना, नाजाल्यार तांचो तो रवो सगळो पडटा। तें जालें म्हणटकच थोड्या वेळान ही कापां आमी दुसरे वटेन परतून घेवया। आनी ही कापां आमकां बरे पैकी भाजून घेवपाक जाय। आनी अशे तरेन तुमची सादी आनी सोपी रेसिपी टोमॅटो रवा फ्राय खावपाक तयार जाल्ली आसा। ही तुमी जेवणा बरोबर खावूं शकतात। तर तुमी ही रेसिपी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात। सामकी सोपी आसा आनी खूबच बेगीन जाता। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।